नमस्कार भुरग्यांनो. कोंकणीच्या ऑनलायन वर्गांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रांत कितें दिसता? हय, एक ल्हान चली मागणें करता. मागणें करपाक आमी खंय खंय वतात? हय, सामकें. आमी घरा कडेन, इगर्जेन, मस्जिदीन आमी मागणें करपाक वतात. आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या धर्माचे लोक एकवटान रावतात आनी साबार सण आनी परबो मनयतात. भुरग्यांनो, आयज आमी तुमच्या पाठ्यपुस्तकांतली एक कविता शिकुया. कवितेचें नांव जावन आसा मागणें. घेवचें तुवें मानून मागणें आमचें सांग. तर भुरग्यांनो, ह्या वळीन ल्हान भुरगीं देवा कडेन मागणें करतात. आपले मागणें आयकून घे अशे तरेन देवा कडेन ती प्रार्थना करतात. हे वळीन सान म्हणून उतर आयलां. सान म्हळ्यार ल्हान भुरगीं. देखीची भुरगीं आमी इतलो मेळचो मान. बरे देखीची भुरगीं कर म्हूण ती ल्हान भुरगीं देवा कडेन मागणें करतात. बरे देखीची म्हणल्यार तुमच्या वडिलांक तुमी सदांच मान दिवपी भुरगीं तुमी जावपाक जाय. ताळो गोड दी रे, गावपाक तुजें गीत. देवाचें गीत गावपाक गोड ताळो दी अशी भुरगीं मागणें करतात. भांगर हिरे, ह्या भुरग्यांक कसलीच गिरेस्तकाय नाका. भांगर नाका आनी हिरेय नाका. ह्या वळीन भुरगीं फक्त आपल्याक बरी रीत शिकय म्हूण भुरगीं मागणें करतात. तुजें नांव, जोवेर कुडीन प्राण. बरे देखीची भुरगीं आमी इतलो मेळचो मान. आमच्या तोंडार सदांच देवाचें नांव आसपाक जाय. कसलेंय काम करतना देवाक उलो मारून हें काम करपाक जाय. दोंगर दर्या जमीन तुजीच निर्मणी ही सृष्टी देवानूच केल्या. दोंगर दर्या जमीन देवानूच निर्माण केल्या. तुज्या पांयार आमी फुलां मांडकुली. दर एक भुरगो जावन आसा एक ल्हानशें फूल. दी गुणाचें दान. जायते गुण दिल्यात. गुण म्हळ्यार टॅलंट्स. ह्या गुणाचो आमी सगळ्यांनी वापर करूंक जाय. आनी विश्वाचें गिन्यान. भुरगीं देवा कडेन ह्या संवसारांत जगपा खातीर जें ज्ञान लागता तांकां त्या ज्ञानाची जाणीव करून दी अशें मागणें करतात. बरे देखीची भुरगीं आमी इतलो मेळचो मान. सदांच वडिलां कडेन, आवय बापाय कडेन, शिक्षका कडेन मानान उलोवंक जाय. बरे देखीची भुरगीं तुमी सगळीं जावंक जाय. भुरग्यांनो, हे कवितेंत कांय नवी उतरां आयल्या ती आमी पळोवया. सान म्हळ्यार ल्हान. मान म्हळ्यार रिस्पेक्ट. निर्मणी म्हळ्यार क्रिएशन. माणकुली म्हळ्यार स्मॉल. दान म्हळ्यार गिफ्ट. गुण म्हळ्यार क्वालिटीज. तुमकां सगळ्यांक ही कविता समजली आसतली. देव बरें करूं भुरग्यांनो.